आज हांगा बांबोळे बिचार आसात आणि माझ्या उजवे सायडीक जे आसा ते ग्रँड हयात हॉटेल आणि ताचे सकयल हो बांबोळेचो जो बीच एक सुंदर सोबीत असो बीच आणि हांगा आमचे नुस्तेकार भाव जे तुम्ही फाटल्यान पळयतात ते नुस्तेकार भाव हांगा माग घेवन नुस्त्याक वयतात आणि नावशी बांबोळी हे सगळे वाठारांतले जे नुस्तेकार आसा ते ह्या दर्याक घेवंक लाभ घेतात। तुम्ही जर हांगा पळयत जाल्यार ही दर्याची वेळ आसा ती आज ग्रँड हयात हॉटेलाचे कितें तरी कन्स्ट्रक्शन जे त्यांची एक प्रोटेक्शन वॉल म्हणून ते बांदता ती बांदले कारणान हांगा चर्चेन आसा हांगा फातर पडल्यात हांगा JCB आसात हांगा ट्रक चालू आसात आणि जर तुम्ही ही प्रोटेक्शन वॉल पळयली जाल्यार ही प्रोटेक्शन वॉल दर्या देगेचेर CRZ नियमाचो भंग करून केल्या अशी दिसता आणि खरें म्हणल्यार ही जी देग आसा ही जी वॉल तेणी बांदल्या ही जी धड ते बांदतात ती खरें म्हणल्यार 20 मीटर भितर आसा म्हणजे ओरिजिनल जी हयाताची देग आशिल्ली ती 20 मीटर भितर आसा आणि ही जी ते नवी बांदतात आणि मोठे रबल घेवन मोठे पाशाणी फातर घेवन ती 20 मीटर भायर आसा आणि ताका लागून कितलोसोच तेणी सैमाचो हांगा रास केल्लो आसा कितलेशेच ट्रक हांगा वयतात हांगसरल्यान माती हाडटात रेंव हाडटात सगळे रबल आणि फुडें तांणी जर तुमी पळयत मुखार जाल्यार थंय तांणी एक रॅम्प तुका दर्यार देंवपाक केला म्हणजे आज अचानक जर म्हाका दिसता हांगा हायटायड लायन जर मॉन्सुनान जर तुमी येत जाल्यार हायटायड लायन ही ताज्याकूय वयर आसा आणि ह्या हायटायड लायनीचे भितर हें बांदकाम आसा अशें म्हाका दिसता जरी तेणी हांगा 2 बोर्ड मारल्या जितून तांणी DCPचे अप्रुवल बरयलां गोवा कोस्टल झोन मॅनेजर अप्रुवल बरयलां पंचायत बरयल्या पूण म्हाका दाट संशय आसा की ह्यो ज्यो सगळ्यो ज्यो गजाली आसात त्यो जर पळयत जाल्यार हें म्हाका दिसता काम हें बेकायदेशीर चालू आसा ताजेर आनी एका आमच्या एका जागृत अशा सिटिजनान कंप्लेन केल्ली आसा पूण ताजेरूय आजून कांय कार्यवाही जावना RTI मागलेले आसा त्योय जावना आणि हे आपले जाता तितके बेगीन सुटयेचो कोड ऑफ कंडक्टाचो इलेक्शनाचो कार यूज करून आज जेन्ना आमी 4 मार्चाक सुद्दां आयज हांगा 5 मार्चाक जेन्ना आमी हांगा उबे आसात हें काम अजुनूय चालू आसा आणि म्हाका दिसता हाजेर कितें तरी एक्शन सरकारान घेवची पडटली ताजेर स्टॉप वर्क ऑर्डर हाडून इन्स्पेक्शन करचें पडटलें आणि तें काम जें करता तें तेंच्या मर्यादेन करता काय ना हें पळोवचें पडटलें।